नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक आमकां येवकार दिसभराच्या महत्वाच्या खबरो घेवन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाची मुखेल खबरो। जमीन हडप प्रकरणातलो आरोपी सिद्दीकी सुलेमान खानान गुन्या फाट्याचे बंदखणींतल्यान काडलो पळ। सुरक्षे खातीर दवरिल्ले पुलीस कॉन्स्टेबलान पळपाक केली मसत। फरार पुलीस कॉन्स्टेबलाचेर गुन्या नोंद। सिद्दीकी सुलेमान खानान बंदखणींतल्यान पळ काडिल्ल्यान विरोधकांनी गोंयच्या कायदो आनी सुवेवस्थेचेर उपरासलो प्रश्न। गुन्या फाट्याच्या अधीक्षकान दिवचो राजीनाम्याची मागणी। वट्ट 22 दिसा उपरांत दिवचलचे वेदांता मिना खणीचेर निमाण्या ट्रकांची धडधड सुरू। रस्त्यावेल्यान मिनाची येरादारी करपाक सरकारान परवानगी दिले उपरांत येरादारीक जाली सुरवात। म्हापशा पुलिसांनी घोळे वखदा आड केल्ल्या धडक कारवायेंत 5 जाणांक अटक। कारवायेंत 10 लाखांचो 10 किला परस चड गांजा केलो जप्त। तपास सुरू। हाणेपार गांवठाणा बेकायदेशीर रेंव काडपाचें काम आसा सुरू। रातच्या वेळार बेकायदेशीरपणान काडटात रेंव। थळाव्यांची पुलीस कागाळ, मात सरपंचान आरोप न्हयकारले। आणि गोयचो आदलो मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकरांच्या जयंती। मुख्यमंत्री मंत्री आणि आमदारांनी त्यांच्या समाधीक ओपली आर्गां। भाईन हातान घेतिल्ली चडशी कामां जाल्यात पुराय, मुख्यमंत्री उलयलो। आता खबरो विस्तारान। जमीन हडप प्रकरणात आणि हेर गुन्यांवांचो आरोपी सिद्दीकी सुलेमान खानान गुन्यांव फाट्याचे बंदखणींतल्यान पळ काडलो। ताका खंय बंदखणींतल्यान पळपाक आयआरबी पुलीस कॉन्स्टेबल अमित नायकान मजत केल्या। तशेंच तो पुलीस कॉन्स्टेबलूय सध्या बेपत्ता आसा। पुलीस सध्या तांच्या माघार आसात। गोंय, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हैदराबाद आणि दिल्लीत वेगवेगळ्या गुन्यांवांनी आस्पाव आशिल्लो अट्टल गुन्हेगार सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खानान गुन्या फाट्याच्या बंदखणींतल्यान पळ काडलो। गुन्या फाट्याच्या बंदखणींतल्यान पळपाक ताका आयआरबी पुलीस कॉन्स्टेबल अमित नायकान मजत केल्या। हे विशींचो सध्या व्हिडिओ व्हायरल जाला। पळयात सुलेमानाक बंदखणींतल्यान पळपाक पुलिसान कशी मजत केली ती। फरार आशिल्लो आरोपी सुलेमानाक सोदपाक पुलिसांच्यो 5 टीम तयार करून रेल्वे स्टेशनांनी आणि हेर सुवातींनी धाडल्यात। सुलेमान आणि आयआरबी पुलीस कॉन्स्टेबल अमित नाईक ह्या दोगांचेर खर कारवाय जातली अशें DIG वर्षा शर्मा हांणी सांगलें। We are taking necessary disciplinary action, criminal action, as well as all efforts to trace them. We do it. उसको जिसने हेल्प किया उसको और केस अगेंस्ट ऑन ड्यूटी पे वो अकेले ही थे। जो ऑन ड्यूटी पे कल पुलिस थे उनके पे कार्रवाई होगी। कितने अभी इंक्वायरी करके we'll take strict action. We are not going to spare it. ओके मैडम कितना टीम The crime branch as well as local police, they are doing necessary action and teams have been. एनी लीड्स? हाँ we are. ओके। सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान आणि IRB PC अमित नाईक हांचो सोद क्रायम ब्रांच सकाळच्यान करीत आसा। हेतून जी अपडेट येयल्या ती अपडेट अशी की सगळे तपास केल्या उपरांत जी आतां जो तपास चालू आसा तितून अशें कळटा की हो एका दिसाचो प्लॅन ना जाल्यार हो खूब दिसा पासून चालू आसलो। फाटले काही फुटेजीस क्रायम ब्रांचान चेक केले, भितून अशें दिसून येयला की अमित नाईक एक्युज्डा वांगडा उलयतालो आणि ह्या कोठडीन कालूच सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान ह्याच्या वांगडाच आनी एक एक्युज आसलो, तो म्हटल्यार प्रदीप हळणकर, जेका फॉर्ज डॉक्युमेंट ह्या केसीन SITन धरलेलो। हे दोनूय एक्युज जे आसा ते SITचे आसले आणि ते क्रायम ब्रांचाच्या कस्टडीन आसले। आता पळोवंक गेल्यार त्या जागेर 3 जाणांची गार्ड सिस्टम आसता, म्हणजे 2 PC आणि 1 हवालदार। हे सगळे जाण आळीपाळीन थंय गार्ड करीत असतात। 2-2 वरांची ड्युटी आसता आणि ह्याच ड्युटी चेंज जाल्या उपरांत अमित नायकान सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान हेका घेवन पळ काडलो। हेतून आनीक अशी म्हायती मेळ्ळ्या की आतां सध्या क्रायम ब्रांचान 3 टीमी ज्यो आसा त्यो ताका सोदपाक कर्नाटकान धाडल्या, कारण CCTV फुटेज चेक केल्या उपरांत
असो ट्रेस जालो की सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान आणि अमित नाईक हे दोगूय जाण कर्नाटकाच्या वाटेन पळयले आसा आणि क्रायम ब्रांचान ह्यो ज्यो टिमी आसा 3 टिमी ह्यो त्या वाटेन धाडलेले आहात. त्याच प्रमाण IRB PC अमित नाईक हांच्या हो वास्कोचो रावपी आणि थंयसरूय चवकशी खातीर पोलीस फुडें गेल्लेले आसात. क्रायम ब्रांचान ह्या केसीन स्पश्ट सांगलेले आसा, जे DIG वर्षा शर्मा हांणी स्पश्ट संकेत दिल्लेले आसा ते म्हटल्यार दोशींचेर कडक कारवाई जातली. ही आसली सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान आणि अमित नाईक यांच्या बद्दल जे पळोवन गेले सकाळी त्यांच्या बद्दलची अपडेट. अश्योच अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावते. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. जमीन हडप प्रकरणात अटकेत आशिल्लो सिद्दीकी सुलेमान खानान बंदखणींतल्यान पळ काडिल्ल्यान बोवाळ पडला. विरोधकांनी या प्रकाराचेर खर तिडक उक्तायत गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था इबाडल्या अशें म्हणलां. ह्या प्रकरणात गुन्यांव फाट्याच्या अधीक्षकान राजीनामो दिवचो अशी मागणी विरोधकांनी केल्या. जमीन हडप प्रकरणात अटकेत आशिल्लो अट्टल गुन्हेगार सिद्दीकी सुलेमान खानान गुन्ह्या फाट्याच्या बंदखणींतल्यान पळ काडलो. ह्या प्रकाराक लागून विरोधकांनी खर तिडक उक्तायल्या. सुलेमान खानाचेर लक्ष दवरपा खातीर गुन्ह्या फाट्यान एकूच IRB पुलीस कॉन्स्टेबल कित्याक दवरलो असो प्रश्न आपाच्या अमित पालेकरान केला. तशेंच ह्या प्रकरणात एक तर गुन्ह्या फाट्याच्या अधीक्षकान राजीनामो दिवचो नाजाल्यार ताका निलंबीत करचो अशी मागणी विरोधकांनी केल्या. ब्रांच एक म्हणटा ती स्क्रॅप करपाक जाय नाजाल्यार रिवॅम्प करपाक जाय. कारण आमकां जी म्हायती मेळ्ळा ती त्या प्रमाणे ज्या तरेन क्रायम ब्रांच वॉज हँडलिंग दीस इश्यू ऑफ लँड ग्रॅब हे खंय तरी आमकां खटकता की SP क्रायम फर्स्ट ऑफ ऑल शूड बी सस्पेंडेड इमिजिएटली पेंडींग इन्क्वायरी इंटू दीस एस्केप. आमी तुमकां याद आसतली ज्या दिसा म्हजें कॅन्सलेशन घाल्लें तांणी बेल कॅन्सल जावंकूय नाशिल्ली. प्रॉब्ली 15 मिनटां भितर ते म्हज्या सगळ्या घरांनी म्हज्या ऑफिसान सगळ्या कडेन पाविल्ले. दॅट मिन्स क्रायम ब्रांच इज कॉम्पिटंट वेन इट कम्स टू पॉलिटिकल वेंडेटाज. बट क्रायम ब्रांच बिकम्स इनकॉम्पिटंट अँड एस्केप कशी रे. दीस इज लायक अ ग्रेट एस्केप. हांवें ग्रेट एस्केप म्हणल्यार कितें म्हणजे एकूच पुलीस कॉन्स्टेबलाच्या फुड्यान एका कॉन्स्टेबलाच्या फुड्यान तुमी थंय ताका दवरिल्लो. दीस इज शॉकिंग. I think incompetence of crime branch and police department is opened up in this. I magta chief minister akade and as a home minister he should immediately suspend this particular SP crime who should be held responsible for this escape, the greatest escape in Goa. Lockup open करून एक constable ताका आपल्या बायकार पळोवंक दिता means I just can't imagine what is the state of Goa police today. They should be embarrassed to the core. आणि बे म्हणून म्हाका दिसता I think he himself should say that I will not hold this post any further. आपल्याक ट्रान्सफर कर म्हणून किंवा सस्पेन्शन is the thing I think which government should follow immediately. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. वट्ट 22 दिसा उपरांत दिवचलची वेदांता मिना खणीचेर निमणे एकदांची ट्रकांची धडधड सुरू जाली. भौशीक रस्त्यावेल्यान मिनाची येरादारी करपाक सरकारान परवानगी दिली उपरांत शुक्रारा दनपारच्यान मिनाची येरादारी सुरू जाल्या. पिळगांव जंक्शना कडल्यान भौशीक रस्त्यावेल्यान सारमाना चेटी मेरेन मिनाची येरादारी करपाक सरकारान मान्यताय दिल्या. 2 मागण्यो फुडें करून पिळगांवच्या शेतकऱ्यांनी फाटल्या 20 नोव्हेंबर ह्या दिसा रस्त्याचेर देवून माठवाडो सारमानस जंक्शना कडेन मिनाच्या येरादारीचो रस्तो आडयला. देखून तेन्नाच्यान मिनाची येरादारी बंद आशिल्ली. सगळे यत्न अपयशी थारले उपरांत भौशीक रस्त्या वयल्यान मिनाची येरादारी करपाक परवानगी दिवची ह्या वेदांताच्या प्रस्तावाक सरकारान मान्यताय दिल्ल्याची खबर आसा. ताका लागून 22 दिसा उपरांत मिनाच्या येरादारीचो आडमेळ पयस जाला. येरादारीची गचमुड्डी टाळपा खातीर रातच्या वेळारूय मिनाची येरादारी करपाक परवानगी दिल्या अशी म्हायती मेळ्ळ्या. नव्या प्रस्तावा प्रमाण सकाळी 9 ते सांजेच्या 5 वरां मेरेन तशेंच राती 11:30 ते दुसऱ्या दिसा फांतोडेचेर 5:30 वरां मेरेन मिनाची येरादारी करपाक मेळटली. दिसाच्या वेळार दर एका वरा फाटल्यान 40 जाल्यार राती ते फांतोड मेरेन दर एका वरा फाटल्यान 50 ट्रिपी मारपाक मेळटल्यो. हांव बिचोले ट्रक मालक संघटनेचो सेक्रेटरी सुभाष किनळकर. आयज जो ट्रान्सपोर्टेशन सरकाराच्या माध्यमांसून सरकारान मध्यस्थी करून आयज जो ट्रान्सपोर्टेशन जाल्लो आसा आनी जो मायन्स डिपार्टमेंटान आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान आमकां जो दुसरो रूट जो मेन रोडांसून जो ट्रान्सपोर्टेशन दिला तेजी आयज सांजची 3:30 सुमार ट्रान्सपोर्टेशन जाला.
एक 40 ते 50 गाडयो आमचे भरून गेल्यो. हांव खरोखरच गोंय सरकारचे मुख्यमंत्री माननीय प्रमोद सावंत, डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचो आभारी आसा. तशेंच आमचे दोनूय आमदार तशेंच सरकारी जी यंत्रणा आहा यांच्या माध्यमांतसून आयज जो सुरळीतपणे जो आमचो जो प्रश्न आसलो ट्रक मालकाचो, तो प्रश्न आयज सुरळीत सॉल्व जाल्लो आसा. असोच सगळ्यांनी पब्लिकांनी आमची ग्रिव्हन्सीस कितें आहा ती आयकची. कित्याक सांग, आमकां आतां 22 दीस जालो ट्रान्सपोर्टेशन बंद आसलो, जेणे करून आमचे वयरसून आमचे ड्रायव्हर जावं मेंटेनन्स शॉपवाले हे सगळ्यांक त्रास जातालो. अशी परिस्थिती आसली की ड्रायव्हर परत घरा वयता अशें. पूण त्या खातीर खरोखरच सरकाराचें अभिनंदन करता की हो तेंच्यांनी आमकां सहकार्य केलें, ट्रान्सपोर्टेशन चालू जालो. तसोच कंपनीनूय फुडाकार घेतलो, कंपनीचे आमी आभारी आसा. आनी जेणे करून आतां हो सुरळीत चलचो. जे कोण बाकीचे जे कोण आसा तेंच्यांनी आमकां सहकार्य करचें, जेणे करून हो ट्रान्सपोर्टेशन सुरळीत जावन जी लोकांची ज्यो ग्रिव्हन्सीस आसा त्यो पूर्ण जावच्यो आनी हो ट्रान्सपोर्टेशन सुशेगाद जावचो. म्हाका सांगपाक एक रातचें कितें तरी ट्रान्सपोर्टेशन करपाक ऑप्शन आहा दिसता न्हू. आतां मेन सांगपाचें म्हणजे जी DMGची जी ऑर्डर येयल्या तेज्या प्रमाणे आमचो पयलीं ट्रान्सपोर्टेशन जातालो 8 ते 6 पर्यंत. आतां तेंच्यांनी दुसरी ऑर्डर काडल्या तेजेर 9 ते 5 पर्यंत ट्रान्सपोर्टेशन चालू मॉर्निंग दिसाचो आनी नायटीक 11:30 ते 5:30 पर्यंत. फातोडीर फातोडीर रातचो 11:30 ते 5:30 पर्यंत. कसो आसा की रातचो ट्रान्सपोर्टेशन खरोखरच बरो. कित्याक म्हणटा आमी म्हणटा बरो की ट्राफिकाक कांयच प्रॉब्लेम जावचो ना. त्या खातीर आतां कसो कितें ती नायट शिफ्ट जातली हे पळोवया. आमी उपाशी आसा, आमी काम करपाक आहा आनी आमच्यो ज्यो गाडयो आसा त्यो काम करपा खातीर आमी रेडी केल्ली आसा. तेन्ना आमी तेचेर विचार करून आमी ती सुद्दां सरकारान जी आमकां जी हे नायट शिफ्ट दिल्ली आसा तिजो पुरेपूर फायदो करूनय घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. तुकाराम सावंताचे ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. बिरेस्तारा राती म्हापशे पुलिसांनी घुळे वखदा आड केल्ल्या धडक कारवायेत 5 जाणांक अटक करून वाटता 10 किला परस चड गांजा जप्त केला. कारवायेत जप्त केल्लो गांजा सुमार 10 लाख रुपयांचो आशिल्ल्याचे कळटा. फुडलो तपास सुरू आसा. काल राती म्हापशाच्या KTC नव्या बस स्टँडाचेर म्हापसा पुलिसांनी एक नार्कोटीक रेड कंडक्ट केली. SDPO सतीश सोडणकर तसेच PI निखिल पालेकर यांच्या मार्गदर्शनान PSI यशवंत मांद्रेकर तसेच PSI अजय धुरी व बाबलो परब हांची जी पुलीस टीम जी आशिल्ली, तसेच पुलीस कॉन्स्टेबल राजेश कानोळकर व तसेच प्रकाश पोलेकर व तांची जी पुराय टीम जी आशिल्ली हांच्यांनी काल राती KTC बस स्टँडाचेर जी नार्कोटीक रेड कंडक्ट केल्ली आसा त्या ती रेड कंडक्ट करता आसतना 5 जाणां आपल्या ताब्यात घेतिल्ले आसा आनी तांकां अरेस्ट करून म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर हाडलेले आसा. ह्या 5 अक्युजांक कडल्यान 10 kg परस चड जे गांजा जे आसा हेंचे कडल्यान जप्त केल्ले आसा, जेचो कॉस्ट आसा 1 लाखाहून चड. आनी आयज ह्या अक्युजांक जेंची नांवां आसा रोहित शर्मा तसोच चंद्रकुमार शर्मा आणि इम्तिया अन्सारी हे तिगूय झारखंड हांगासरले, तर विजय प्रदीप वळवयकर आणि परशुराम लमाणी हे 2 जाण कामुल्ले हांगासर रावपी. या 5 जाणांका आयज म्हापसा GMFC कोर्टान प्रोड्यूस केले आणि तांकां 8 दिसाची पुलीस कस्टडी सुनावली आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. खांडेपार गांवठण वाठारांतल्या सर्वे क्रमांक 176 बेकायदेशीरपणान रेंव काडप सुरू आसा. रातच्या वेळार पंपाच्या माध्यमांतल्यान बेकायदेशीरपणान रेंव काडून ट्रकान येरादारी करतात असो दावो थळाव्यांनी केला. वेचून दिल्ले लोक प्रतिनिधी रेवेचे माफिया जाल्यात असोय थळाव्यांचो आरोप आसा. तेन्ना बेकायदेशीर रेंव काडप्यांचेर खर कारवाय करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. पूण खांडेपार वाठारांत खंयच बेकायदेशीर रितीन रेंव काडिनात अशें सांगीत सरपंच अभिजीत गावडेन आरोप न्हयकारले. आमकां कंप्लेंट मेळ्ळा, तेजेर आमी इन्स्पेक्शन करतले. म्हणजे थंय रेंव चालू आसा कितें आसा तें आमी ऑफिशियल वचून पळयतले. बागा म्हणटा ते हय, म्हणजे एक कितें सर्वे नंबर घातला पळय थंय वचून पळयतले, 176 पळयतले. पूण एज हांव खांडेपारां रावतां, पूण म्हाका आतां म्हणजे खांडेपारान खंयच रेंव चालू ना खांडेपारान. आतां
जर कोण म्हणटा एविडन्स आपल्या कडेन आसा कितें आसा न्ही तेणी ताका एक सांगपाक सोदता हांव तेणी ते फोटो बिटो दिवच्या पेक्षा थंयच वचोन ते सायडीर वचोन खंय रावतालो आसा पळय ती थंय एक मिडिया थ्रू जाल्यार तेणी दाखोवची. इतलेंच म्हणटा की खांडेपारा हांव खांडेपारचो जाल्यार खांडेपारा खंयच रेंव चालू ना. जे आरोप आसा पळय तेंच्यांनी ते प्रूव करपाक जाय न्ही खंय सक्शन कोंब लायला खंय कितें लायला न्ही. तर म्हाका तरी दिसता खंयच खांडेपारा ना कित्याक आमी तेंचे लोकल आसा खंयच रेंव खांडेपारान चालू ना. आतां जर हे कोण सांगता न्ही एविडन्स घेवन फोटो तुमकां जर फोटो कितें धाडला की धाडला न्ही जाल्यार ते फोटो खंयचे फोटो कितें आसा ते कशें कितें जाता म्हण ते प्रूव करपाक जाय न्ही. आज तुम्ही पळयता की राज्यान खुबशे कडेन अशी बेकायदेशीर रिती उत्खनन करता जे खंयच्याच कोणाचे सरकारी दरबारी जावं कसलीच मान्यता नासतना बेकायदेशीर त्या मोठ्या प्रमाणात रिती काडली वता. अशीच एक घटना पयली कादोमळ पेरीमळा हांगा घडलेली आनी त्या संदर्भात हांगा मामलेदार मायनींग डिपार्टमेंट हेणी एक्शन घेवन ती रिती हांगा बंद केल्ली आसा. आनी अशीच एक घटना आतां जी गांवठण खांडेपार हांगा घडलेली आसा. घटना म्हणजे मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर रिती सक्शन पंप वापरून करता आनी तेका CRZ उल्लंघन मोठ्या प्रमाणात जाता अशें स्थानिकांचें मत आसा. हे संदर्भात स्थानिकांनी तेंच्या बेकायदेशीर रिती काडटा तांकां त्रस्त जावन डेप्युटी कलेक्टर पोलीस इन्स्पेक्टर फोंडा आनी आमचे जे कुट्टी खांडेपार पंचायत आसा तांकां निवेदन दिलां की हे जे हांगा रिती बेकायदेशीर रिती काडटा तेंचेर कारवाई करची अशें म्हणून तेणी 11 तारखेक हांगा तांकां सगल्यांक लेटर दिल्लें आसा निवेदन दिल्लें आसा. तेन्ना हेजेर कारवाय जावची अशें खुबश्या राजकीय लोकांचेंय मत आसा. तेन्ना सरकारान हेची दखल घेवची आनी संबंदीत जे खातें आसा तेणी हेचेर कारवाय करची आनी जी ती मोठ्या प्रमाणात व्हडे वापरून जी रेती काडटा ती व्हडीय जप्त करची अशी तेंची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर खांडेपारच्यान एकनाथ खेडेकर. भारताचो आदलो संरक्षण मंत्री आणि गोयचो आदलो मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार आणि गोंयकारांच्या मोगाळ भाईची आयज जयंती. ह्याच फाटभुंयेर शुक्रारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत मंत्री आमदारांनी तशेंच पर्रीकाराचो पूत उत्पल पर्रीकारान मिरामार आशिल्ल्या स्मृतीथळाचेर तांच्या समाधीक आर्गां ओंपली. सर्गेस्त मनोहर भाईन हातान घेतिल्ली चडशी उदरगतीची कामां पुराय जाल्यात. फक्त एकूच तांचें स्वप्न उरलां तें म्हळ्यार GSIDCची स्वतंत्र इमारत आसची. तेवूय तांचें स्वप्न बेगीनूच पुराय जातलें अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. सगळ्या गोंयच्या लोकांच्या वतीन आदरांजली दिवपा खातीर हांव म्हजे बरोबर आमचे मिनिस्टर्स आनी बाकी पर्रीकारांच्या फॅमिली आयिल्ले. हांव परत एकदा आज त्यांच्या स्मृतीक याद करता. सातत्यान गोंयच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटात तांचो खूब व्हडलो वांटो आसा. ज्या पद्दतीचे विजन तांच्यांनी मुखार दवरून इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयांत डेव्हलप करपाक तो तांच्यांनी रोयिल्लो म्हणजे तांच्यांनी घातिल्लो फावंडेशन स्टोन. आज आमी बरेचशे इन्फ्रास्ट्रक्चर त्याच बेसिसाचेर कंप्लिटी केले आनीकूय नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यांच्या विजनांतल्यान आमी तयार करपाक शकला. हांव तांकां श्रद्धांजली ओंपता आसतना म्हणजे सातत्यान तांच्यांनी दिल्ल्याच पावलांचेर पावल दवरता आसतना गोंयचें एडमिनिस्ट्रेशन सातत्यान गोंयचो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हो आमी फुडें व्हरत आसा. खऱ्या अर्थान आमी म्हणटा की तांकां श्रद्धांजली जर आसतली जाल्यार गोंयचो तेन्ना विकास हो तांचो आशिल्लो एक ध्यास हो आमी मुखार व्हरता. ही खऱ्या अर्थान तांच्या खातीर श्रद्धांजली आसा. सीएम तुमकां अशें खंयचें तेंचें काम दिसता जें आजुनूय तुमी करपाचें उरलां अशें तुमकां खंयचें काम दिसता? तशें पळोवंक वचत जाल्यार तांच्यांनी हातांत घेतलेलीं कामां जी आसा पळय न्ही ही सातत्यात कंप्लिटली पुराय जाली. तांच्यांनी हातांत घेतलेलें एकूय काम हें आमी दवरूंक ना. फक्त एकूच म्हणजे मेजर तशें पळोवंक वचत जाल्यार GSIDC तांच्यांनी सुरवात केल्ली आनी तांच्या पयल्या एडमिनिस्ट्रेशनच्या काळांत त्या GSIDC खातीर एक स्वतंत्र इमारत बांदप हें काम जें आशिल्लें तेन्नाय बी तेंच्यांनी मुखार दवरलेलें. तें इनकम्प्लीट पण येता त्या काळात तेंय कंप्लीट जातालें. बट आमी जर पळयता आसत अदरवायज म्हणजे तांच्यांनी पुराय गोंया खातीर तेंच्या कार्यकाळांत घेतलेले डिसिजन्स जे आसा पळय हे आमी पुराय करपाक शकले. आज हो स्मृती स्थळार आमी आयले सकाळ फुडें हो एक्चुली स्मृती करपाचो दीस. इट्स अ डे ऑफ रिमेंब्रन्स फॉर मी आनी तांचे कडल्यान कितें शिकलां तें एक्च्युअल इम्प्लिमेंट जावप हाच्या खातीर प्रयत्न करता. फक्त येवन कार्यक्रम करप इज नॉट इम्पॉर्टंट पण तांणी कशें राजकारणान ते वागले हाचेर भर दिवन सगळ्यांचो फोकस ताचेर आसलो. दॅट इज मोर
ते खंय तरी स्वताक याद करून दिवपाक हो एक इम्पॉर्टंट रोल. दिल्ली गणतंत्र सुवाळे निमतान गोयचे साळ न्हंयचे उदक व्हरपाचे आसा. मात सरकाराच्या ह्या निर्णया विरोधात मडगांवच्या समाज वावुरप्यांनी विरोध केला. पयलींच बाणावलेची हीच साळ न्हंय प्रदूषित जाल्ल्याचो दावो आमदारां सयत थळाव्यांनी केल्लो आसा. पळयात पुराय बातमी. हय, आतां आमी रिवर साल जी म्हणटा न्ही, रिवर साल हेचे पयलीं भरपूर अशी क्लीन आशिल्ली. आतां गणपती बुडयताले आनी ते सामकें उदक क्लीन आशिल्लें, थंय नुस्तें धरपाक लोक येताले. पूण आतां ती इतली पोल्युटेड जाल्या की सारकें सांगपाचें न्ही. त्या उदकांत पांय दवरपाक पसून जागो ना. तशें आमच्या खारेबांदार जी न्हंय आसा तेजे भितर तर सगल्यांनी सेवेचें हें सोडून आहा. असली जे उदक घाणयारे उदक ते रिपब्लीक डेयाक दिल्ली व्हरून कितें साबीत करपाक सोदतात. तर एनवायरमेंट मिनिस्टरान ती पयलीं येवन चॅक करची. लोकल MLA आहा बेन्सी वेगास, तेणें बी हेजेर मातशें थोडें एक्शन घेवन ती कितें जालें तें तरी पळोवचें. आनी उसलें उदक जर आमी दिल्ली करून दाखयलें तर तांकां ती रियलिटी खबर ना. आमी गोंयचे आमकां खबर आसा हांगा तो कसलो नेब्याचो ताका वास येता तो. आनी सरान सांगलेलें जे कोण अशें पोल्युटेड हे बी सोडटा तेंचे आमी उदकाचें कनेक्शन कट करतले. पूण हेजेर कांयच एक्शन गेलें ना. थोडे दीस हेजेर मातशे इश्यू जाता आनी मागीर तो परत थंड जाता. ताका लागून हांव मागता एनवायरमेंट मिनिस्टरा कडेन तशेंच आमचे वॉटर रिसोर्स मिनिस्टरा कडेन पसून मागता की तेंच्यांनी रियलिटी ही पळोवची उदकाची घाण कशी वास येता ते. हांव ल्हानपणसान हो आमगे रिवर साल आसा तो आमगे लायफ नाय. आमी नर्वा इश्को वयताले लोड रायड आहले. आमचे आतां एशें मस्ट बी काण ते सायड वचून घाताले आनी मस्ट काण आमी रिवर क्रॉस करताले. आनी आतां तशें करताले आमी लोड रायड आहले आमी इश्ट न्हितल्यान घराताले. मागीर आमी नुस्तें मारताले. म्हाका एक गुड आसता आमी ल्हान आसतना नको इतू जाला आमी शेपाय दिवन फर्स्ट संडे आमी एगोची पास जाता त्या दिसा आमी पुलाक वचा हिंगा हारेबान तुजी कडेन सगळे जाणटे म्हणाका भुरगे म्हणाका सगळे हितू देंवन पागेल घेवन कांटाळ घेवन हॉर्बॉल घेवन नुस्तें मारताले. आतां ती उदकां हात घालपाक गरज ना. फाटीं सायंटिस्ट येयल्ले वर्ल्ड वॉटर डे आहले ब्राझिला. सो जावन सायंटिस्ट येयले ते हांव कितें मोताले ते सॅम्पल काडले आनी ते म्हणले सॅम्पलान लॅबोरेटरी व्हरपाक गरज ना. आमी हिंगा डिक्लेअर करता इट्स हायली पोल्युटेड. सध्या गोंयांत उक्त्या सुवातींचेर सोरो पिवपाचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाडल्या. सोरो पिवन बाटल्यो फोडून कोयर करतात तशेंच रस्त्यान वचपी चलयांची फकाणां मारतात. अशे तरेचे प्रकार भविष्यात खपोवन घेवचे नात. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी शिटकावणी दिल्या. सांखळे हावसिंग बोर्ड वाठारांत उबारिल्ल्या फुटसल मैदानाच्या उक्तावण सुवाळ्यार मुख्यमंत्री उलयले. बरेचशे वायन मार्ट म्हणजे बार्राची लायसन घेतला ते बरे आहात. थंय बसोन तरी कॉप मारता. बट जेंच्यांनी वायन शॉप घातल्या पळय न्ही ते डायरेक्ट विकतात पळय बियरी विकू किंवा त्यो आनी कितें विकू. दयानंद उलयता म्हणून वायट धरूं नाका कारण त्यो कोवच्यो लोकांक लागता तेन्ना म्हाका दुखता. हांव परत सांगता कितलेशेच काडटात आनी रस्त्याक तेकोन उडयतात. कोणाक पिवपाचें आसा जाल्यार तांकां बार्रान बसून पिया म्हणून सांगात. नाजाल्यार वायन शॉपा वयल्यान घेवन आपल्या घरा कडेन चलात. थंयसर रस्त्यार तेकोन बसून कारण सगळे जाण वचून रस्त्यार बसून सोरो पिवन देसाय नगरान ते मातशे वयर वचत जाल्यार त्या रस्त्याक सगळे जाण रस्त्यार बसून सोरो मारतना दिसता. ते बंद जावपाक जाय. आमचेच भुरगे फाल्यां सकाळीं ते खेळोंक वयता तेन्ना तांकां कोवच्यो लागता त्यो आमकां पळोवच्यो पडटा. आनी सगळ्याक जी अयशीक करून उडयता ती शेवटी मुन्सिपाल्टीक नाल्यार लोकांक काडच्यो पडटा. तांचे फक्त कोयर काडपा खातीर ना. त्या खातीर वायन शॉपवाल्यान तें लक्षांत घेवचें की सोरो वायन शॉपाचेर विकता आसतना तो भायर बसून तेणी विकचो न्ही. आनी तो फक्त तिक्क्याचेर उरना. तो बाटली उडयता ती उडयता थंयच्यान आमची कोण तरी भयण वयता आसतना तिज्योय फकाणां करता आसतना दिसता. हें सहन करचें ना. रायबंदर पार्क केल्ले चारचाकी गाडयांचेर आंब्याचे झाड कोसळून मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जालां. घडणुकेची म्हायती मेळटाच उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक थळार दाखल जावन झाड कातरपाच्या कामाक रोखडीच सुरवात केली. सुदैवान ह्या घडणुकेत कोणाकूच दुखापत जावंक ना. I just went Paton and I was coming. Going for parking there. Then suddenly mango it fell here. There was no traffic. I was alone. It fell out. Bang! It started. But I could come out from the door because the door had no door. So only that Behind anyone injured? I was stunned. Unexpected thing. Any injuries? No. Okay. What's your name, sir? Messiah Savadi. Where you stay? Raibandra. Yeah.
फाटले कितलेशेच दीस जाले कांय कारणांक लागून मंत्रिमंडळ फेरबदलाचो विशय आडकून उरिल्लो. आता 20 डिसेंबरा उपरांत केन्नाय मंत्रिमंडळात फेरबदल जावपाची शक्यताय आसा अशी माहिती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या. हातूंत कांय नव्या मंत्र्यांक काडून नव्या चेहऱ्यांक आता संद मेळटली. 20 डिसेंबराक संसदेचें शिंयाळें अधिवेशन सोंपल्या उपरांत मंत्रिमंडळात फेरबदल जावपाची शक्यताय आसा. गोंयच्या राजकारणात फाटले कांय महिने चर्चा चाललेली ती म्हटल्यार मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलाची. आणि ह्या मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलाच्या चर्चेक अजून पर्यंत गोंयच्या खंयच्याच मंत्र्यान जावं मुखेलमंत्र्यान दुजोरो दिवंक नासलो. पूण आता केंद्राच्या वरिष्ठ नेत्यांनी ह्या गजालीक दुजोरो दिल्लो आसा की गोंयच्या मंत्रिमंडळान फेरबदल जावपाची शक्यता आसा. ह्या मंत्रिमंडळान कांय मंत्र्यांची खाती बदलली वतली, कांय मंत्री जे आसा ते नवीन मंत्रिमंडळान समाविष्ट जातले अशी चर्चा जी आसी चालू आसा. आणि केंद्राच्या वरिष्ठ नेत्यांनी हाका दुजोरो दिल्लो आसा. सध्या दिल्लीन संसदेन हिवाळी अधिवेशन चालू आसा आणि हे हिवाळी अधिवेशन 20 डिसेंबराक सोंपतले आणि त्याच्या उपरांत केन्नाय मंत्रिमंडळान फेरबदल जावपाची शक्यता आसा असो दुजोरो, ह्या गजालीक जो दुजोरो आसा तो केंद्रातल्या वरिष्ठ नेत्यांनी दिल्लो आसा. आता हो बदल नेमको कितें आसतलो आणि कोणाची खाती बदलली वतली, कोणाक नवीन संधी दिली वतली हे पळोवपाची गजाल आसा. पूण वरिष्ठ नेत्यांनी एक सांगला की सध्या नेतृत्वान बदल आसना, म्हटल्यार मुख्यमंत्री पद जे आसा ते अजून सुरक्षीत आसा. पूण ह्याच बरोबर बाकीचे कांय खाती आसा हेतून बदल जावपाची शक्यता आसा. ही जी माहिती आसा ही केंद्रातल्या वरिष्ठ नेत्यांनी दिल्लेली आसा. आणि ही अपडेट आम्ही तुमच्या मुखार घेऊन येयल्ले, अशो अपडेट आम्ही तुमच्या मुखार घेऊन येत रावतले. पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिक्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडे